येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. मंत्री आमदार सांगतात विकासाच्यो काणयो, दितात बेटी बचाओ बेटी पढाओच्यो घोषणा. पूण बारबुला काणकोणाची भुरगीं भियेतात स्कुलांत वचपाक. ॲम्ब्युलन्सी वचपाच्या लायकेचो ना 3.5 किलोमिटराचो निर्जन रस्तो. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्तकाक आयज उमेदीन सुरवात. कोविडाक लागून आयिल्ली मरगळ अंदू परत दिसली आदली उमेद. दामोदराच्या पांयार श्रीफळ दवरून सप्तकाक आरंभ. पावसान केलो आयतारा ओलो चीप. कांय दिसांचो विसव, त्या उपरांत परत लायतलो हजेरी. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय सुदारला. मंत्री आमदार सांगतात तो विकासाचो मंत्र गोंयांत भरसला. चलयांक उद्देशून सरकार म्हणटा स्कूल चले हम. सरकार म्हणटा बेटी पढाओ. पूण मुळात स्कुलांत वचपाचो मार्ग कितलो कठीण काट्या खुट्यांचो ते मंत्री आमदाराक खबर तरी आसा काय? नाजाल्यार आमी दाखयतात. आदी आयकुया भारताचो फुडार आशिल्ल्या विद्यार्थिनी कडलो देविदास गांवकाराचो संवाद. तुम्ही सगळे खंय वयता? सेकंडरी सकाळची तुम्ही कितल्यांक भायर सरता? आनीक हांगा कितल्यांक पावता? साता पावता. खंयच्यान खंय पावता तुम्ही? घरच्यान सगळं साता पावता. सकयल म्हळ्यार खंय तें? चाळी. ओके, म्हळ्यार तुमकां 1 वर सकयल चलत येवचें पडटा. हय. आनी मागीर आमी 7:20 हांगसाकून बस आसा. आनी मागीर दनपरां कितल्यांक कॉलेज कितल्यांक सुट्टा? 1:30. आनी मागीर तुमी मागीर परत कशी रुटीन कितें तुमगेलो? मागीर आमकां थंय 2 बस आसा गेटीर मागीर आमची बस ती चाळी परत 2:30 पावता. 2:30 परत घर पावपाक आमकां 2 वर लागता. डेली रुटीन हो? हय. तुमी मदीं मागीर जेवणा खातीर टिफीन बी कितें व्हरता? उपाशी रावपाची? सरकार म्हणटा सद्याक जे आसा ते आपले डबल इंजिन पावरार काम करता. पूण प्रत्यक्षान जर गांवांत जर पळयलें जाल्यार ही सरकाराची दैनंदीन अवस्था सामकी उगड्यार येता. आयज आमी आसात केपें तालुक्यांतल्या पाडी पंचायतीन येवपी वाउल्ला ह्या गांवच्या रस्त्याचेर. ह्या गांवाक आजुनी मेरेन रस्तो ना. 3.5 किलोमिटराचो रस्तो लोकांनीच ओबड दोबड पद्दतीन केला. केन्ना केन्ना लोक जेन्ना बोवाळ मारता संबंदीत आशिल्ले राजकारणी हांगासर कांय प्रमाणान आधार दितात किंवा JCB घालता आनी रस्तो करता. पूण जेन्ना जेन्ना पावस येता तो रस्तो व्हांवन वयता. आनी जर तर ह्या पावसाच्या काळाक कोणी एखादो जर बरो ना किंवा डिलिव्हरी जावपाची जर बायल आसत जर तर तिका दोतरागेर व्हरपाक जाय जाल्यार अनपॉसिबल म्हणटा तशें सिच्युएशन हांगासर जाता. आनी ताका लागून कितल्याशाच जाणांचो जीव सुद्दां ह्या रस्त्याक लागून वयता. एक म्हळ्यार आमकां कोण बरें ना जाल्यार आमकां येवपा वचपाक खूब त्रास जाता. आनी सकयल देवप चलत येवप मागीर 1-1.5 वर लागता आमकां. आनी जी कोण प्रेग्नंट बायलां आसा पळय तेमकां वयर सकयल देवप म्हळ्यार खूब त्रास जाता. आनी जे कोण बरें ना आसले तेमकां एम्ब्युलन्स फोन करता मागीर एम्ब्युलन्स पावना. फायर ब्रिगेड ना. जेन्ना केन्ना जी भुरगीं हांगासर गांवांतल्यान कॉलेजीन वयता त्या वेळाचेर तिंकां जवळ जवळ सकाळच्या 6 वरांचेर घरांतल्यान भायर सरचें पडटा. 1 वर चलोन आयल्या उपरांत ते चाळी ह्या गांवांत पावता. थंयसरल्यान ती गांवडोंगरी हांगासर वयता आनी गांवडोंगरी साकून परत काणकोण अशा पद्दतीचें रुटीन चलता. आनी जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरांचें रुटीन केल्या उपरांत कॉलेजीन पावता. सेम परिस्थिती परत जेन्ना घरा कडेन येता 1.5 वरांचेर शाळेंतल्यान भायर सरिल्लीं भुरगीं 2 वरां मेरेन ह्या गांवच्या मुळा कडेन पावता. आनी थंयसरल्यान परत 2 वरां चलोवन गेल्या उपरांत सुमार 4 वरांचेर ती आपल्या घरा कडेन पावता. आयज परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आसा. चलयां खातीर सेफ्टी म्हणटा तें गोंय आतां उरलेंच ना. तरी पूण केन्ना केन्ना एमर्जन्सी वेळाचेर ह्या गांवांतल्यो जेन्ना चलयो 1-2 जाणां बाजरा वयता परत एकटी येवची पडटा त्या वेळाचेर ह्या चलयांच्या लायफाचोय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न उबो रावला. सरकारान फक्त फटाच्यो मारच्यो न्ही जाल्यार ह्या गांवचेर गंभीर्यान लक्ष दिवन ह्या गांवच्या लोकांचो रस्त्याचो प्रश्न बेगिनान बेगीन सॉल्व करचो. ना तर येणाऱ्या काळान अशेंच जर जगत उरलें जाल्यार गांवचो विकास म्हणटा तो केन्नाच जावचो ना. आनी खऱ्या अर्थान डबल इंजिन जे सरकार म्हणटा ताणें ह्या गांवांत रस्ते दिवन प्रायमरी गजाली दिवन खऱ्या अर्थान विकासाचें प्राथमीक पावल तरी उखलचें अशें ह्या गांवच्या थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. रस्त्याक लागून हांगासर बरो नासल्या मनशाक केन्ना दोतरागेर व्हरतना किंवा बेगीन पावपाक जाय अशें केन्ना इन्सिडेंट बी घडला?
पयर एक इन्सिडंट जाल्लो तो बरो नासलो, ताका ऑपरेशन केल्लें, ताका अकस्मात हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलो. सो ताका हॉस्पिटला बाद खूब टायम जालो आनी तो थंयच पावतकीर एक्सपायर्ड जालो. हॉस्पिटलांत वचपाक टायम कित्याक जालो? गाडी ना न्हू हांगा, रस्त्यार खूब प्रॉब्लेम जाता. बारके गाडयेन व्हर हालत व्हरप म्हळ्यार टायम जाता. मग कसो कितें बारके कडेन हाडलो? तर फाटल्यान एकट्यान धरून हाडलें ताका, 3 जाण बसून रस्त्यार. म्हणजे मोटरसायकलीन? हय. ओके. 4 व्हिलर वचपाक जायनाशिल्ली तर? रस्त्या कंडिशन सद्या 4 व्हिलर वचपा ना, तरी पूण कोण जात जाल्यार करपाचें, पूण चड अशें व्हरपा मेळना. पूण रस्तो आसतालो जाल्यार तो उरता आशिल्लो? हय. आमकां चलयां एकटे वचपा बी खूब बेजार येता. एक तर रानावाट आनी ह्या दिसा रेप केसी बी सगळी वाडले आहा. चेडवां म्हळ्यार सामकीच भंय अशी ह्या रस्त्यार एकटे वचप म्हळ्यार. आयचो काळ विमानांचो. विज्ञान तर यानांची मजतीन चंद्रार उड्डाणां मारपाक लागला. पूण काणकोणच्या वावुर्ला गांवांत वयतले जाल्यार चंद्रार दिसता तसले फोंड माड्डेत वचचें पडटा. विमान खंयचें, एम्ब्युलन्सय पावना. सुधाकर गांवकारा सारको मनीस दुचाकीचो पायलट जावन काणकोणकारांक जीवदान दिता. ऐकात सुधाकर गांवकारा कडलो संवाद. इतली वर्सां जाली, 10 वर्सां जाली हांव काणकोण रावता भुरग्यां लागून. रस्त्याच्यान चलत येवं जायना भुरग्यां कडेन. कितें करपाचें? गव्हर्मेंटान सीएमान कितें तरी करचें हेजे मुखार. भुरगे आतां त्रासान आहा. सद्याक हांव रूम भाड्याक घेवन रावता. कितें तरी करचें. पूण चलत गेले जाल्यार कितलो टायम सुमार लागता? कितें हाल कितें जाता? भुरगीं धाकटे आहा न्हू, 5वेन आहा पळय, ती चलत येवं शकना. आनी कितें रस्त्या लागून आनी कितें प्रॉब्लेम जाता ना, तुमकां? रस्त्या लागून प्रॉब्लेम मेन न्हू. कोण बरो ना जालो. आतां हांवें कितले जवळ जवळ 50 लाख वाचयला हांवें पयलीं मोटरसायकलीनच. पंचायती कडेन वयता जाल्यार कितें उठावपाची काडची पडटा तुमकां? गाला की तुमकां पंचायत सारकी? पंचायत आमकां हेंच्यान थंय वचून जाय पाडी. बसीर वयता जाल्यार कशें वयचें पडटा? हेवटेन वचचें पडटा चलतच. म्हणजे गांवांसान खंय येवपाचें हिंगा चाळीक आनी मागीर चाळीसान बसीन वचपाचें. बसी एक बसी डायरेक्ट आसा काय मदीं रावता? ना, समेर ती डायरेक्ट वयता. आनी बाकीच्यो? बाकीच्यो चावडेर मेळ. आनी मागीर चावडे वयल्यान दुसरी बस. ओके. हय. या वाठारांतलो कठीण प्रवास सांगता तरणाटे शांती वेळीप आणि आयुष्याच्या उत्तरार्धाचो प्रवास करपी रुकूल. त्या उपरांत तुमीच थारायात सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीत गोंय कितव्या नंबरार आसा ते. तुमचो गांव आसा पळय न्ही, तुमी खंयची पंचायती पडटा? आमी पाडी पंचायती. मागीर तुमी पंचायती कडेन वयतलो जाल्यार कितलो टायम लागता तुमकां? आमकां ह्या सायड वयता जाल्यार आमकां 2-3 वर जाय आनी त्या चलत वयता जाल्यार शॉर्टकट 1 वर जाय इस्कूलच्यान. रानांतल्यान? म्हणजे हांगसरल्यान वयता जाल्यार तुमी गाडोंगरी पंचायती कडेन वयचें पडलें. आनी मागीर थंयसरल्यान काणकोण. डायरेक्ट पाडी. खंय गेली तूं? काणकोण गेल्ले आतां खंय देंवली तूं बसीर? पुलिसात ना हा? पुलिसात ना वय चडले हांव मागीर देंवली खंय? हिंगा साडी आतां खंय वयता? आवला कितल्या पावतली आवलाक? सारटी ना म्हणजे हिंगसरल्यान थिंग वचोंक कितलो टायम लागता तुका? अडेच वर लागता रे. 2.5 वर लागता चलत? होय. हा. आतां तुमी केन्ना खंय बाजरार अशी इतली वर चलता? आणि गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. दांडो वयल्या रस्त्याचो धूप जाला. पावसात तरी ह्या रस्त्याक उदक साठून उरता. येरादारी करप्यांक त्रास जातात. पंचायतीन गटारां उचपोवपाक जाय आसली, पूण तशें जालें ना. आतां ह्या मार्गार पेवर्स घालपाचें काम चल्लां. गटारां निवळ करिनासतना पेवर्स घालून ते कितें फायदो? पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हें चलता तें काम ते पेवर्स घालता. कारण हांगासर हांव आतां लागीं दोपारभर भितर आसा. जवळ जवळ दोपारभर भितर आसा. तुमी पळोवंक शकता. आनी हो वयर कितलोसोच उंच काडलेलो आसा. आनी हांगासर फातर बी लावन हे फिलिंग करून आतां हांगासर हांगासर इतलें फ्लडिंग जातालें, जवळ जवळ 100 मिटर सारकें फ्लडिंग जातालें. आनी कोणाकूच येवपाक वचपाक मेळनासलें. खंय व्हडलो व्होणो आसा हें कळनासलेलें. हांगासर कितलेशेच एक्सिडंट जाताले, कोण कोणाक पळयनासलेलो. कारण पडल्या उपरांत तो सारको भितर न्हिसतालो. गाडी सुद्दां दिसनासलेली, इतलें उदक हांगा भरता. आनी म्हाज्या फाटल्यान जे आसा ते गटर्स म्हाका दिसता खंयच सारकें म्हाका दिसता साफ जावंक ना.
ह्या वार्डान आमी आतां दांडोशी ह्या वार्डान आसा पर्स घालता खंयचेच गटर साफ केल्ले नासल्या कारणान हे फाटलो जो इन्सिडंट जालो उदकाचो तो ताका लागून जालो. मांद्रेच्यो विविध समस्या आमदार जी तारोरकाराचे नदरेक हाडून दिवपाचो यत्न गोवा 365 केलो. ताजेर आयकात थळाव्या आमदाराची प्रतिक्रिया. डेफिनेटली करता. आता तुम्ही म्हटलें मिशीन आहा मिशीन खंय दिसना म्हणून आता इशू कितें आहा मिशीन जर हाडलें जाल्यार एंटायर पॉट होल्स काडपाक जाल्यार एक पॉट होला काडटी 2 पॉट होलार काडूं शकना. आमी ऑलरेडी एंटायर लिस्ट दिला पॉट होल्साचे आनी तशें आमी मिशीनूय मागला. सो आतां वाटेचेर हांवेनूय पळयला येताना मांद्र्याक आमच्या आस्का वाड्यार व्हडलो सारको खड्डो कहो जाला मदीं सारको डेंजरस बरोबर. सो तो इमिजिएटली ते धाडल्या डिटेल्स आमी सगळे पॉटहोल्साचे डिटेल्स धाडल्यात आनी इमिजिएटली जाता ते ह्या 8-10 दिसांनी मिशीन येवन पॉटहोल्स क्लियर करून उडयतात. सो चवथी पयली मॅक्झिमम आमचे खंयचे जे मेजर रोड्स डॅमेज जाल्यात ते चवथी पयली क्लियर करपाचो आमचो करून प्रयत्न आसा. दांडोस वाडा एका जाग्यार अशें आसा की गटर आसा तेचेरच एकट्यान दुरीग घातलेलो आसा आनी ना कोण पंचायत पळयना ना MLA पळयना अशें लोक म्हणटा. तेचेर एज ए MLA आतां तूं म्हाका सांग जेन्ना रस्त्यार दुरीग घालतात ते कन्स्ट्रक्शन बीन सगळे आहा पळय ते म्हणजे इन्स्पेक्शनाक वयता पंचायत. सो पंचायती तेचेर लक्ष दिवंक जाय पयली फर्स्ट थींग. आतां सगळेच जर आमदार करूंक जाल्यार उदाहरण दिता फाटल्या ते दिसांनी आगारवाड्याक गाय मेली एक्सिडंटान गाय रस्त्यार पडलेली मेली. थंयसरले लोक म्हाका फोन करता ती गाय काड म्हणून. सो आतां तुमी सांगा आमदार आतां गायी काडूंक भोंवतलो. हे बारीक गोष्टी आहा ताका लोकल बॉडी आहा तेंच्यांनी काम करप तांकां फंड्स मेळटात सगळे करतात. सो तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय हेचेर. आतां मेजर इशू म्हाज्या नोटिसान येयलो जर खंयची पंचायत जर कांय एक्शन घेयना हांव काम करना म्हाज्या नोटिसान डेफिनेटली म्हाज्या लेवलीचेर गव्हर्मेंट सोडून पर्सनल लेवलीचेर सुद्दां हांव हेल्प करपाक वयता. पूण जर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा आनी ती सारकी बंद केल्यात म्हणजे रोडूच ब्लॉक केला गटर ब्लॉक केला रस्त्यार येयले ह्यो विशय आतां आमी डिमार्केशनाक मागला. म्हणजे एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे रोड डिमार्केशन रोड एक्विजिशन जाला पळय ते PW ऑलरेडी चालू आहा सगळें. सो डिमार्केशन मागला डिमार्केशन नेसेसरी एक्शन आमी घेतली. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कांय दिसा आदली खबर. मडगांवां डॉक्टर प्रकाश हांचेर एक चलयेन बलात्काराचो आळ घातिल्लो. दोतोरा वयलो हो आरोप फटीचो अशें थळावे सांगतात. हो पयशाचो खेळ अशें तेंचें म्हणणें. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचचें अशें थळाव्यांनी मागलां. एक सॉलिडॅरिटी कशी आयला हांव आय हॅव बीन देअर माय फ्रेंड्स आर हियर. बेसिकली म्हाका एक पुलिसेचे बद्दल ज्या पुलिसेनी जे मॅटर द वे दे हँडल्ड इट हे बरें जावंक ना. कित्याक when the police are handling a matter of professionals, especially doctors, a constitutional right is there where the police have to be instructed how to handle such a matter, especially when it comes to religious heads as well as professionals like doctors. The PSI or the PI who has handled, he has really mishandled this matter with the doctor. You cannot do, because doctor is the lifeline of the whole society here. The question whether the accusation is right, wrong, that is later on. First, the police himself has done the trial. The police trial has taken place before the courts could give the judgment. The PSI or the PI who has handled, he has really mishandled this matter with the doctor. ऑलरेडी व्हिडिओलान मेसेज दिल्ली हांव त्या डॉक्टराक बरो वळखतात 5 वर्सां पयलीं येवन गेलो तेका ट्रिटमेंटूय बरो आनी तेन्ना ते बायलो बिलो खूब आसता पूण हांवें केन्ना ते कंप्लेन आयकूना. आतां जे कोण डॉक्टर आहा मेल डॉक्टर ते आतां भितले बायलांक बिलांक ट्रिटमेंट करपाक आनी जे कोण भुरगे पळय आतां न्यू डॉक्टर जातात तेवूय भितले डॉक्टर ते भुरग्याची बायलांक बिलांक तपासपाक दिवपाक क्लिनिकाक भितले भशेन नागरिक एलिगेशन घालतले एंड दीस इज समथींग व्हेरी ते एक्सट्रॅक्शन म्हणजे एक्सट्रॅक्शन करपाची हे प्लॅन चालू आहा. कित्याक जायत मेसेज अशें आयकपा येता की 27 लाख मागीर 9 लाख मागीर 8 लाख हे भशेन आयकपा येता. आतां हे जर खरेंच जाल्लें जाल्यार ते लोक पयशे लागून कितें एग्री जाल्ले डिमांड कित्याक आयलो पयशांचो हाजेर सारकी कारवाय जावपाक जाय. आनी डॉक्टर इज अ व्हेरी गुड नेबर ऑफ आवर्स. इतली 25 वर्सां जालीं हांव बेनावली काजार जावन आमकां डॉक्टरान केन्नाच अस्वीकरण करूंक ना. जाल्यार आतां हे चेडूं सांगता जाल्यार येदे राती 10 वरांचेर म्हजो एकूच प्रश्न आहा ते चेडवाक 10 वरां राती तूं एकले कशें येयली क्लिनिकाक
आम्ही देखून मोरीना जाल्यार आमच्या घोवा बारा, आमच्या भयणा बारा, वो आमचे जावे बारा, कोणाचे बारा सांगाता घेवन येता. ते चोरून रातची 10 वरांचेर दोतोरा बरें एकले कशें येयली आनी येयली ती बरें चॅकअप करून भायर वचून मागीर ही 2 जाण भितर घेवन येयली म्हणून आमी वाचलें फेसबुकार. जाल्यार हे चेडवाचें कितें अशें तुका लागून सगळे वस्तरांचें नांव पिड्यार जाता. तुका तर दाखा आसला मेल डॉक्टरान तुका चॅकअप केल्लें, तुवें फिमेल डॉक्टरा बरें वचपाचें. असलें फॉल्स एक्युजेशन घालपाचें न्हू. तुका लागून जायते जाणांक त्रास जाता. दोतोरा वयले बेश्टेच विनाकारण कितें हे घातल्या पळय, आड घातल्या पळय, सगळी फोट. आमी ल्हानपणाचो व्हड बसून आमचे ते तळ्याबागांत तपासतालो. आमचे पयलीं लायट नाशिल्ले काय दिवन तो येवन आमकां तपासून वयतालो. ल्हानपणा आसतना सगळ्यां कडेन येवन वयतालो तो. अशी कांयच खबर आयकूंक ना. हीच नवीच गजाल आमी फुडें फर्स्ट टायम आयकता ही सारकी अशी पळय. आमगेले खारवेल एरियाचे एक डॉक्टर आसा, डॉक्टर प्रकाश चौधरी. हांगा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे येता. आमी आमगेले बायलीक घेवन येता, भुरग्यांक घेवन येता. आजून तसो मिसबिहेव काय हांव पळोवंक ना केन्ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. वास्कोच्या फामाद वर्सुकी दामोदर सप्तकाक आयज उमेदीन सुरवात जाली. कोविडाक लागून सप्तकाचेर परिणाम जाल्लो, अंदू ती आदली उमेद परत आयली. दामोदराच्या पांयार श्रीफळ दवरून सप्तकाक आरंभ जालो. पळयात. कितल्याशाच वर्सां सावन वास्को दामोदराचो सप्तक मनयतात. ह्या निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. गोंयच्या आनी तेच बरोबर भारतांतल्या प्रतिभावंतांच्यो संगीत मैफिलीची रूच गोंयकारांक घेवपाक मेळटा. वास्कोच्या रस्त्याचेर स्टॉलांची गर्दी जातात. स्टॉलांचेर गिरेकांची गच्चमुड्डी. पळोवयात सप्तकांतले कांय उर्बे भरीत खीण. दामबाबालो सप्तक हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव. दामबाबाच्या सप्तकाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी मालबाबा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक खूब खूब शुभेच्छा. पण हो सप्तक म्हणटा तो आमच्या गोंयांत वास्को हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे ह्या सप्तक हे दामोदराचो दीस आमी सेलिब्रेट करता. आनी हे सगळ्यांनी करचें, कित्याक आमचो गोंया म्हणटा तो वेगळोचार कांय ना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक. आनी चड करून म्हणटा ते हे आमचे वडील जेन्ना पयले आसले, म्हजो वडील आसलो, म्हजो पाय आसलो, तेन्ना वर्सान वर्स ह्या देवळान येवन दर्शन करतालोच. दामोदर हे सगल्यांक राखतलोच आनी राखपाचो हा. कित्याक हो म्हणटा तो दिसा हे दर्शन घेवपाक आख्खो गोंयचो लोक भाव भयणां येता. आनी म्हजी सगळे वास्कोकारांक तशेंच आमचे भायले जे भाव भयणां कोणाक येता गोंयच्या ही हॅप्पी सप्तक म्हणून हांव ताका विश करता. सगळ्यांत पयलीं सगळ्या गोंयकारांक आनी खास करून वास्कोकारांक दामोदर सप्तकाचे खूब खूब शुभेच्छा. खूब उमेदीचो असो दीस वास्कोकारां खातीर. आनी 8 दिवस हो कार्यक्रम आयच्या दिसान चालू जातलो. फाल्यां 12 सुमार सांगता जाता ती फक्त भजनाची, पण 8-10 दीस ही फेरी तेतून इन्वॉल्वमेंट जाल्ले सगळे जावं आमचे जरा तुमी रिपोर्टर भाव आमचे सगळे लिडर्स गोंयचे सगळे आमचे व्हडले व्हडले मनीस, तेच्या भायर हांगासरले लोकल्स जे ह्या सप्तकाक कॉपरेट करता. पुलीस आसतले,
बाकी म्युन्सिपालिटी काम आपले करता सगळ्यांचे बऱ्यापैकी काम जावन हे देवाचे त्याच्या आशिर्वादान हे येदो व्हडलो कार्यक्रम येदो व्हडलो सप्ताह एवरी इयर जाता. मागता दामबाबा कडेन की सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, नितीक्षा गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा 1-2 फावट पावसान घालून घेतले. तितलो पावस सोडल्यार हवामान मातशें सुकें आसा. पावस बेगीन परत येतलो अशी अपेक्षा ना, पूण फुडल्या कांय दिसांनी पावस शिरशिरतलो हें निश्चित. बुधवारा पावस चड पडपाची शक्यता आसली तरी गसगशीत पडचो ना. बिरेस्तारा हवामान उमाशेचे उरतले. पावस उणो आनी वत चड असो देखावो पळोवपाक मेळटलो. IMDन 31 डिग्री सेल्सियस तापमानाची आस्त उक्तायल्या. पूण वलसाणेक लागून प्रत्यक्षात तापमान 40 मेरेन पावं येता. राती कडेन तापमान 24 मेरेन पावं येता. सादारणपणान बुधवारा मळबात कुपांची गर्दी. या सप्तकात गसगशीत पावसाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.